Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नमस्कार. आज सुंदर अशा दिसा मोगो पक्षाचे पेडणे मतदारसंघात जोरात काम करता आणि भावी उमेदवार अशें हाणें बाब प्रवीण आर्लेकर हे काम करतात आणि तांणी आज आपलो घरवर प्रवेश धारगळ ह्या पंचायतीत स्पेशली पेडणे मतदारसंघात केलो. त्या बद्दल प्रवीण आर्लेकर आणि त्याच्या कुटुंबियांचे हांव अभिनंदन करता. सगळ्यात पयलो पेडणेकारांनी आमकां प्रश्न केल्लो, स्पेशली आमचो उमेश आसूं किंवा सगळ्यांनी, की खरेंच जो उमेदवार आमी मुखार दवरपाचो आसता तो पेडणे रावपाक येतलो काय. आणि हांवें त्या वेळार जवळ जवळ 1 वर्स जालें ताचे सादारण हांवें आनी स्वता जीत आनी एश्युरन्स दिल्लें की आमचो प्रवीण बाब हो पेडणेकारा खातीर आपले सगळें ओरिजिनल हे थंय दवरून धारगळ मतदारसंघ धारगळ पंचायतीत रावपाक येतलो. आनी तें स्वप्न आज आमचें ताणें जें आमी त्या वेळार स्वप्न म्हणून म्हणटाले तें आज पूर्ण केलें म्हणटात. मनापासून हांव तांचें अभिनंदन करता आनी हांव इतलेंच एश्युरन्स पेडणेच्या लोकांक दिता की जीं कामां तुमी पेडणे आसूं, मांद्रे आसूं किंवा इतर ह्या भागांतले शिवोले मतदारसंघात आसूं किंवा म्हापशा भागांतले कोणाकूय केन्नाय जर गरज पडली आसा जाल्यार हे जे आमचे 3 जाण ह्या मतदारसंघांनी आसा, स्पेशली बाब जी तारोलकार, प्रवीण आर्लेकर आणि महेश, हे 3गूय जाण
हें करपाक समर्थ आसा आनी ते करतले, कारण आजच्या परिस्थितीत लोकांक आधार दिवपाची गरज आसा आनी हें आमी आतां त्या 8 दिसांत दाखोवन दितले. सबंद बार्देस तालुका आणि पेडणे तालुका येता त्या काही महिन्यात आम्ही झुजाळून काडपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आनी ते आमी करतले. आज परत एकदा बाब प्रवीण आर्लेकर आनी ताच्या कुटुंबियांक हांव मना पासून अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता तांकां शक्ती दी, बुद्धी दी आनी तांचे कडच्यान बरें काम करून घे. येता त्या गणेश चतुर्थीच्यो सबंद पेडणेकारांक हांव शुभेच्छा दिता आणि परत एकदा तांचे अभिनंदन करता. चितभाई कितें म्हणटा? नमस्कार. आयज आनंदाचो दीस पेडणेकारांक, कित्याक खरेंच अभिनंदन प्रवीण आर्लेकराक की तेणी जे आमी तेका रिक्वेस्ट केल्ली हांगासर येवन तेणी स्थायीक जावपाचो आनी लोकां मदीं रावन तेंचे डिफिकल्टीज सजमून घेवपाचे, ते आयज तेणी खरेंच करून दाखयलें की तेणी हांगासर आपलें घर बांदून हांगासर स्थानीक जाल्लो आहा. आनी खरेंच पेडणेकारांक एक खुशीची गजाल की 21 वर्सां जेन्ना आमी आमदार जो इलेक्ट करून हाडटले ते मतदारसंघाचे भायले, पूण आयज मोगो पक्षान जो उमेदवार हांगा दिला तो आयज हांगासर स्थानीक जाल्लो आसा आनी आयज पेडणेकारांचे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करीत येयल्लो आसा आनी हेच्या फुडें करतलो. आनी ताका एक रिक्वेस्ट आहा की हांगासर स्थानीक जाल्या उपरांत ताका म्हाकाय खबर आहा खुबशे लोकांचे डिफिकल्टीज आहात ते सॉल्व करपाक जाय आनी त्याच्या घरा कडेन सकाळी फुडें येवपाक येतले, रातचे लेट येतले आनी तेणी सगळ्यांक एंटरटेन करून तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. आनी ह्या पेडणेकारान जी इतली वर्सां जे वाट पळयताले आमदारा खातीर, आयज आतां येतलो मागीर येतलो 12-12 1 जायसर दनपारचे वाट पळयताले सकाळी येवन, ते आयज खंय तरी प्रवीण आर्लेकराक इलेक्ट केल्या उपरांत हे समस्या ते दूर जातल्या आनी लोकांची सेवा करपाक ताका एक संदी दिवपाची, इतलेंच हांव पेडणेकारां कडेन मागता. तुमी कितें म्हणटात? हांव पयले सुवातेर प्रवीण आर्लेकराचें अभिनंदन करता, ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की आयज तेचें नूतन वास्तूचें इनॉग्रेशन जाल्लें आहा, तेच्या बद्दल ताका अभिनंदन. दुसरी गोश्ट म्हणजे आयज सबंद पेडणे मतदारसंघात लोकांक बरे तरेन ह्या गोश्टीचो फायदो जाल्लो आहा, कित्याक पयलींचे आमदार जावं MLA मंत्री हे भरपूर पयस आसताले आनी लोक हांगा वरांची वरां वाट पळयताले आनी आयज ती सिस्टम उरची ना फुडें, कित्याक प्रवीणान स्वताच्या हांगा ह्या मतदारसंघान घर बांदलेलें आहा. लोक खंयच्याय टायमार तेची गाठ भेट घेवंक शकतात, डिफिकल्टीज सांगूंक शकतात आनी आपलें काम जाता तितले बेगींतले बेगीन करून घेवंक शकतात, कित्याक ही एक तांकां बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आहा की तेंच्या गांवांत तेंचो उमेदवार पावल्लो आहा, जे तेंचे डिफिकल्टीज आहात ते सॉल्व करपाक सबंद पेडण्याच्या मतदारसंघातल्या लोकांनी हेचो फायदो घेवचो आनी तेंचे कितें डिफिकल्टीज आहात ते तेंच्या घरा पर्यंत पावोवचे, तेच्या पर्यंत पावोवचे आनी आपले टायम टू टायम हे गोश्टी सॉल्व करून घेवचे. आनी तेचो प्रवीणानूय तिची दखल घेवन लोकां पर्यंत तेंचें काम करून दिवचें अशें म्हणटा. आनी न्यू तेचे वास्तूचें नूतनीकरण जाल्ल्या बद्दल ताका अभिनंदन करता. हांव सुदीप कोरगांवकर सेंट्रल कमिटीचो मेंबर. हांव पयले सुवातीर आमचो प्रवीण आर्ले ही वास्तू बांदून हांगा रावपाचो जो निश्चय केला त्या बद्दल तेंचे हांव पयले अभिनंदन करता. आनी दुसऱ्या सुवातीर आमी ढवळीकारा कडेन मागलेले की जर हय स्थायीक कोणें धारगळी रावता तरच ताका समज उमेदवारी दिवची आनी त्या तरेन तेणी उमेदवारी प्रवीण आर्लेकराक दिल्ली आसता आनी आज तो कायम स्थायीक जालो आहा. जवळ जवळ गेले वर्षभर प्रवीण आनी आमी सबंद पेडणे मतदारसंघात जेव्हा लोकां कडेन जे मेळटा तो लोकांचो इतको बरो असो प्रोत्साहन मेळटा, कारण जो पयलींचो आमचो जो आमदार आसलो तेचे कडसून कसलीच लोकांक सहानुभूती मेळांक ना, कसली कामां जावंक ना, फक्त समाजाला मोठे मोठे गजाली आनी भाशणांच दिली. आज प्रवीण आर्लेकरान त्या पेडणे मतदारसंघात जी समाजाला वाटचाल केल्ली आहा ती खरीच अभिनंदनीय आसा आनी हेचे फुडें आमी नेटान मोठ्या जमान आमी मोठे बरें काम करतलो अशें सगळे कडेन मागता आनी सगळ्या लोकांनी पेडणे मतदारसंघातल्या मतदारांनी बरो असो सपोर्ट प्रवीण आर्लेकराक दिवचो अशी हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता. आनी पेडणे मतदारसंघातल्या आनी पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिता. बाब सुदीप कोरगांवकरान आतांच म्हळें की मोगो पक्षाक ताणें 2007 तो रिक्वेस्ट करतालो की मोगो पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो स्थानीक आसचो
आणि स्थानिक जो मनीस आसूं शकता ताकाच उमेदवारी दिवचे हे सुदीप कोरगांवकाराचे 2007 म्हणणे आशिल्ले. त्या वेळार आमचो एक उमेदवार परवार 300 काय 350 मतांनी पडलो. पूण ती गोष्ट हांगा ना. जेन्ना बाब प्रवीण आर्लेकराक आमी ही गोष्ट सांगली मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान आनी कमिटीन एका वर्सा पयलीं, तेन्ना प्रवीण आर्लेकरान फाटीं फुडें चिंतनासतना सरळ म्हटलें की आपूण लोकां खातीर काम करपा खातीर आयला आनी लोकांक जें जाय तें आपूण करतलो. आनी त्या खातीरूच पयली गोश्ट म्हणजे जी स्थानीक हांगा जावपाक जाय तो स्थानीक जावपाचो पयलीं प्रयत्न आपलो आसतलो. त्या नंतर तुमी आपल्या उमेदवारी द्या. आनी आज तो दीस आयिल्लो आसा, ताका उमेदवारी दिवपाक जाय आनी ती उमेदवारी मोगो पक्षातर्फे ताका दिली गेली. आज दुसरी गोष्ट आसा, आमी एक काम आमच्या पेडणेकारांचें पूर्ण केलें जें स्थानीक उमेदवार तांकां दिवपाक जाय तें. पूण त्याच बरोबर आमची जी बाकीचीं कामां आसा पेडणेकारांची तीय आमी पूर्ण करतलीं ह्या बद्दल दुबाव ना. पेडणेकारांनी मोगो पक्षाचेर विश्वास दवरचो, पेडणेकारांनी प्रवीण आर्लेकराचेर विश्वास दवरचो, जीत आर्लेकराचेर आनी जीत आरोलकराचेर विश्वास दवरचो. आनी त्याच बरोबर आमचो एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आज जो आसा सुदीप कोरगांवकार, ज्याचें प्रेम सबंद पेडणे लोकांचेर आसा, हाचेर विश्वास दवरचो. आनी येता त्या फुडल्या इलेक्शनाक आमकां प्रवीणाक भरपूर मतांनी निवडून हाडचो. तुमची कामां घर बसल्याक आमी कशी करून दाखयता हें तुमकां आतां 8 दिसांत कळपाक लागतलें. कारण एक गोश्ट आमी 8 दिसांत करतली, घरा वचून ते ह्या 8 दिसां पूर्ण करतले. ते हांव डिक्लेअर करना, पत्रकार परिशद घेवन जीत, महेश आनी आर्लेकार फाल्यांच्यान डिक्लेअर करता. आनी ताचे बरोबर सुदीप कोरगांवकार आसतो. तुमी उमेशाक मागीर सगळे आमचे जे कमिटी माणुसकी हो जात आणि धर्म मानपी बाब प्रवीण आर्लेकर मोगो पक्षाचो पेडणे मतदारसंघाचो भावी उमेदवार. हांव पेडण्याच्या नागरिकाच्या वतीन आज त्याच्या नवीन वास्तूच्या शुभारंभाक तांकां शुभेच्छा दितात. आणि पेडणे मतदारसंघात ज्यो काही अडचणी आसात आज पर्यंत गेल्या 1.5 वर्स त्याने अशे झपाट्यान बारीक समाजाची अडलेल्या घटकाची जी कामां केल्यात ते खरेंच कौतुकास्पद आसा. हांव आयज देवा लागीं मागता की प्रवीणभाई आर्लेकराच्या कुटुंबाक तांकां ह्या पेडणेंतल्या जनतेची, गोंयच्या जनतेची अशी हेच्या पेक्षा बऱ्या पद्दतीन सेवा करपाक ताकद, बुद्धी, यश दिवचें इतलें हांव तांकां देवा कडेन मागता. आयज हांव म्हाजे वास्तू पेडण्यान केल्ले आसा आनी आयज सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा. आयज आमच्या सुदीन सर येयल्लो आसा ताकाय थँक्स म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे जाण येयल्ले तांकां थँक्स म्हणटा. कित्याक आयज ना म्हटल्यार 1.5 वर्स जालें हांव हांगासर पेडण्यान काम करता. आनी जेन्ना हांव स्टार्टींग गेल्लो सुदीन सरा कडेन तेणी तेन्ना सांगलेलें कितें तूं हांगासरलो पेडणेकारांक स्थानीक जाव. ताका लागून हांवें तेन्नाच पयलीं सांगलेलें कितें हांव स्थानीक जाता हांगासर, म्हाजें काम आतां चालू करता. ना म्हटल्यार आतां 1.5 वर्स जालें हांव काम चालू केलें. आनी आयज हांगासर म्हाजें घर पेडण्यान केल्लें आहा आनी आयज हांव स्थानीक जाल्लो आहा पेडणेचो. आनी म्हाजें काम अशेंच फुडें चालू आसतलें. आनी म्हाका सगळ्या पेडणेकारांनी सपोर्ट दिवचो आनी भोवमतांनी हाडचो म्हाका अशें. आनी म्हाजें काम आजून इलेक्शनाक टायम आहा, पूण हांव सगळ्या पेडणेकारांक सांगता तुमची कितेंय बारीक मोठी गोश्ट आहा जाल्यार तुमी येवचें, म्हाका मेळचें, आमी ती सॉल्व करया. आनी हेच्या फुडें म्हाजें काम अशेंच आसतलें पेडणेकारांक.